कितें म्हणून सांगू तुमकां सारकी वर्स्ट कंडिशन अशा कंडिशनान संवसारान आमी बसून दिले हे तुका साबू जाय आसले मगे होय तुका साखर ही साखर हे तुका चा पावडर चा करपाक तुका टावल टावल तुका अभी था खंय गेले आसतले उदीक बी हाड असाय यो मगे यो हॅलो कसो आहा रे Aaron, how you doing? आसा मरे बरो बरी मगे तू येयल्लो पळय हांव तुजे कडेन तुका हांवें सांगलेलें पळय 10 दिसांक येतलो म्हणून तुका आनी सामान घेवन तुका कितें हाडला हांवें हाडला गे तुका आगे आसूं गे हय गे साबू जावं गे कितें तुका आमी हाडला आमचे कडल्यान यो भायर यो मगे बस भायर यो आई सांगात यो ॲरन कितें म्हणटा ॲरन पयला मरे कमला काकी आमची पळय कशी आगा विचार ना तुका प्लेट हे तुका ग्लास अशें दवर हांगा दवर ग्लास आसले मरे खूब आसूं गे पळया तुका प्लेट पाहिजे तुका न्हावपाक मग हितून तूं कितें घेतलें खाल्लें ही तुका पर्स हाडल्या तेणी पयशे आहा तेतून भितर पयशे दिल्या तुका तेणी थोडे तेज्या पायन तुका पयशे धाडल्या थोडे हे तुका वाण्यो यो यो जाय आसले तुका पावले तुजे हे तुजो होय तुका पोती केन्नाय कितें हितून सामान जाय जाल्यार भितून हे कर ही तुका खावपाक केळी हाडल्या हे तुका तांदूळ हाडल्या हितून तुका पळय तेणी बिस्किटी मागीर बिस्किटी बीन कितें खारी बिस्किटी बीन सगळें आहा भितर मागीर तूं सुशागाद बस आनी खा साबू हे तुका साबू जाय आसले मगे आतां तूं साबू म्हणे पळय तुका कितले साबू हाडल्या पळय सर्फी आहा भितर साबू कपडे धुवपाचे सगळे तरेचे हाडल्या पळय हे साबू तुजे तुका साखर ही साखर असं रा बाबा तुका साखर तुका चा पावडर चा करपाक मागीर तूं म्हाका सांगीत ना कितें जाय तें तूं म्हाका सांगीत ना तुका टावल टावल तुका नालो काय बरोबर पुसपाक कामरूंग चादर तुका नासली मगे ती तुका कामरूंग हे तुका कामरूंग तुका बेडशीट ही तुका खाटीक घालपाक बेडशीट आनी उशांक हे उशांक हे तुका बेडशीटाक ओके तुका नायट आनी हे तुका नायटी हाडल्या तेणी घालपाक नाले काय नायटी ह्यो घालपाक घेतले तुज्या सायडीचेच करून हाडला सायडीचेच करून हाडल्या तेणी आनी तुका तांदूळ दातान घालून दातान घाला हे बॅग तुका हे बॅग हे बॅगान तूं सगळें कितें आहा तें हितून तांदूळ बिंदूळ घालू तांदूळ घालता साखर बिकर हितून घालता साबू हितून घालता ओके मगे जर बिस्किटी चाये वांगडा खावची तेगे बिस्किटी खाती बिस्किट बिस्किटी तुका चाये वांगडा खा ओके बॅरी बिस्किट आनी हितून थोडे पयशे आहा तुका परत दरशी दर पांय म्हणटा सामका तुका थोडे वेजिटेबल तुका आवडटाले मगे फाटल्या फावटी तुका आवडटाले तुका वेजिटेबल आनी तुका चादर तुवें सांगलेली म्हाका कामरूंग जाय म्हणून तुका आनीक 2 हाडले आमकां ते एक पावान ना गे कामरूंग थंडी खूप पडटा न्हू गे बरी आंगार घे 2-3 जेवली तूं जेवली आनी आमचे मगे बारीचे मेडिसिन जाय तुका कितें मेडिसिन वखदां जाय म्हाका एक आनीशेन पील घेवपाक जाय आनी कांय ना कसले पील आनीशेन म्हणटा पळय ते एनासीन होय 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 एनासीन कित्याक यूज जाता ते थंडी जाल्यार मातशी घेवपाक सो गायज पळय कितें आहा जाणाय तुमकां खरें सांगता
वी कॅन प्रोवायड फूड, वी कॅन प्रोवायड एवरीथिंग, बट मेडिकल हेतून आमी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आमी वचया नाका. बाय चान्स तर तिका कितें जालें जाल्यार यू नो हाव पीपल आर. सो काकी कितें आहा जाणा म्हणजे आमी तुका पयशे दिला न्हू, तुका कितें वखदां जाय ती तुमी घेवं शकता. बरोबर ओके आमी दीत जाल्यार मागीर लोक कितें म्हणटले अरे आमी ताका हाडून कितेंचें कितेंय दिलें. तुमकां खबर आहा आयज काल लोक कशे आहात ते संवसारांत. सो गायज कोणी तुमी तांकां हेल्प करूंक येता न्हू मेडिकल्स, तुमी कितें आहा न्हू विथ प्रिस्क्रिप्शन तेजें पळयात जाल्यारूच करा, नाल्यार ताका पयशाची हेल्प करा. ती खूद वचोन कितें मेडिसीन जाय जाल्यार खूद घेतली पब्लीक. ओके आनी हे म्हाजे कडल्यान थोडे पयशे तुका ओके आनी हेय पयशे दवर सांबाळून दवर. आनी कितें आहा तुका गरजेचें घरा कडेन कितें गरजेचें आहा जाल्यार फोन ना बाबा. फोन नंबर ना, लायट आहा लायटीचें कनेक्शन आहा वय आनी तें हें आहा स्विच बीच कितें आहा आहा हा गुड पळय. सो फॅन बीन लावंक मेळटले पळय. पेन लावून वयता सुशेगाद आरामात. काम आहे. ओके तुमी उठलेले काय कितें गे ना बसलेले भायर बसपाचें मगे सुशेगाद. आत्ता गेलेले हांव भितर बाबा हे मातशें भितर व्हरता व्हरता. अरे आता भियो नाका तूं. ओके सो हेजो स्विच हो पळय हो ते कोनशाक एक स्विच दिसता म्हाका. 3 पिन वयतली. 3 पिन 3 पिन हाडची पडटली तेका. ओके सो गायज ती म्हणटा बाबा आहा सगळें म्हणून पूण तेजे कडेन कांय ना. सो एरन एक काम कर ते बेडशीट घे, बेडशीट घालया तिच्या हेका. व्हेरी गुड. हेका म्हणटात मॅनर्स पळय आवय बापान शिकयलेले मॅनर्स म्हणटात हेका. ती हांगा दी एरन. ती पिलो कवर घालया तुजी. दोन हा. सो गायज आता आमी बेडशीट घालता पळय तिका. एरन कॅच ती गदर तेवटेन चल्ले उडी मार. ओके ह्याटेतल्यान तूं धाकटूलो आमी तेवटेन पावतलो आरामात. चप्पल काय व्हेरी देव जावं तुमकां सारकें वर्स्ट कंडिशन अशा कंडिशनान संवसारान आमी बसून दिलो ना. त्या टायम वचचो क्लाइम अप रे गो रे. Climb up. Go from here. आतां गरमी जाता. ती बाबडी जाणटी कशी सर्वायव करता काय म्हाकाच जाता गरमी. ती बाबडी जाणटी कशी सर्वायव करता ती कळना. प्राऊड ऑफ यू एरन. एरनान आमच्या तिका बेडशीट घातली त्या वाटेंतल्यान उडी दे. खरेंच चुरचुरे तिचे न्हू. काय ना तुजे कडेन आज न्हू. अशें सिच्युएशन आमी खंयसरूच पळोवंक ना. हांवें इतल्या जाणांक हेल्प केला. हांवें वर्स्ट पयल्या पण अशी पळोवंक ना. झिरो बॉल फार दिसता रे हो पट्टा. आणि अरे कोलगेट बी फोकस हे दे. पिगी बँकान तेणे सेविंग केल्लेले पयशे कितें घेतलो म्हणून. पण तेणे म्हाजी व्हिडिओ पयली आनी कितें म्हणून चिंतले अरे म्हणटा आपणा कडेन तरी सगलें आहा चल आपणाचो ह्या फावटीच्या बर्थडेचे कितले पयशे आपण सेविंग केल्या तिका दिवया. असले भुरगे व्हेरी रेअर गावपाक. आनी कोणाच्या घरान आहा न्हू तेका रिस्पेक्ट कित्याक संस्कार बरे दिल्लेले आवय बापायन आमचो कळ्ळें न्हू. फुडें फुडें मरे या मरे फुडें फाटी रावलाय म्हजो पळय रेडी दिला तुका. ओके आनी जे कोणी म्हाजे भाव भयण आसा जेंच्यांनी म्हाका थ्रू आउट म्हाजी जर्नी हेल्प केल्लेली आसा ते आमी आयज फायनली तिचे कडेन पावलेले आसा. सो
सो सॉरी गायज आम्ही मेडिकली काय देऊ शकाना विदाउट प्रिस्क्रिप्शन. आजकाल तुमका खबर आसा लोक कसे पळय ते लोकांची मेंटॅलिटी टोटली डेंजरस सारखी लोकांची मेंटॅलिटी. लायटीचे शॉप हांगा होय आहा होय नाहा तिथं त्या सायडीक आहा. लायटीचे शॉप होय लायटी तू रावणांक बीन अशी वयता पासय बीन मारता केन्ना होय माता हांव तूं ना एक मोठो बल्ब घालया तिका झिरो बल्ब हांगा दिसले नाका चो मोठो ना तिका फाटल्या फावटी चाललेले आहे तिका मागीर घेम पडना हे म्हणटा. सगळें हांव सारण मारता ही आख्खी मारताय तू सारा आक्को मारता. वयस कितें गेली तेन कितें जेवणाक केला. दाळ केले दाळ केला शीत केला आणि चपाती केले चपाती केल्या दाळ आणि चपाती. अरे वा बरें करून राव. तुका आता कितें आता पळय फोन काय मारू शकाना आणि एक 10 दिसांनी बीन ना 15 दिसांनी बीन परत येता. बरं हा तुका परत येता तेन्ना तुका कितें जाय आता सांग म्हाका. आता आनीक नाका पुरो इतल्याच पुरो जे बरें करून इतल्याच पुरो बाबा. आई तशें करूं नाका गे आई तुजो आशिर्वाद आमकां जाय. सो गायज कितें आहा जाणाय तिका बाबड्याक न्हू काय नासतना तिका केन्नाय कितें विचारलें न्हू की बाबा काकी तुका कितें जाय गे नेक्स्ट टायम ना म्हणटा ती आपणा कडेन आहा रे बाबू म्हणटा. पण असले लोक संवसारांत व्हेरी रेअर गावपाक. घेवपाचो आसा न्हू सगळे हाडून दिले न्हू तुमी. ते कितले दिसांक पावतले गे. पावतले कितले दीस आतां 2 वर्सां पासून घेतले हाडले जाल्यार सपना इतले सगळे दिले ते हार कितले खातले. जावं बरी करून बाबा तू राव. सगळे डब्यान घालून दवर. या म्हणटा ती म्हणटा आपूण आयज दाळ आनी भाकरी केल्या म्हणटा. हांवें म्हटलें म्हाका दी गे म्हटलें. वय खंय गे खंय आता 2 भाकरी खंय ती सांची घातली काय सांची घातले आनी म्हाका काय ना आता न्हू ते हा म्हाका कांयच ना म्हणजे करता खंय म्हाका पळय नाका गे बरी करून राव बरी करून राव. इंडक्शन बरें तुका ते चुलीक लागपाची गरज ना. इंडक्शनाचें हें घेवन येता आनी तुका इंडक्शनाची आयडनां घेवन येता. लायट लाय बटन लाय उदीक तापय गरम कर ना उदीक कितें तुका दाळ करूंक जाय दाळ कर तुजें सगळें कर. नेक्स्ट टायम येता आसतना तेका इलेक्ट्रिकाचें हें घेवन येया इंडक्शन इंडक्शन घेवन येया. आनी तुका रेग्युलर तू सिलिंडराच्या भानगडीक पडो नाका. ओके सिलिंडराच्या म्हाज्या हिसपान भानगडीक ना पडना म्हाज्या हिसपान बरी ती. तुका तुजे कडेन बाबड्या कडेन ते चुकून वयर सकयल जाय जाल्यार सदू जागोय ना रे तिका. जागो ना थंय उजो पेटोवपाक दिता. तो कितें कर आतां की थंय बिगे उजो पेटोवपा सारकें काय ना. ओके तो उजो पेटोवपाक जागो ना. बाय चान्स खंय चुकोन एक थंय किंट खंय बसली आनी आख्याक उजो पेटलो जाल्यार तुका त्रास बाबडे. ओके तू थोडे दीस राव 5-10 दीस राव. हांवें येता आसतना एक इंडक्शन घेवन येता इलेक्ट्रिकाचो तुका लावपाक बीन शिकयता. तेजे वयले तोप आयडनां कितें जाय ती सगळी घेवन येता. तेजेर मागीर दाळ शिजय तूं कितें भाजी करूंक जाय कितें करूंक जाय तेजेर कर. हा चुलीन आनी तुका हात घालपाची गरज ना. आनी तुका कितें एक धाकटो फॅन घेवन येता तुका जाय तसो. तुजो जागो भितन खायना पळय तसलो तुका एक फॅन घेवन येता धाकटुलो तुका जाय तसो घेवन लायलो आनी यूज केलो. ह्यो मगे 10 दिसांनी कितें दितले म्हाका खावपाक. तू कितें करूंक जाणा तू कितें करूंक जाणा खावपाक म्हाका कितें करून दितले सांग. जाय ते तू सांगता पळय तें करता. कितें 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 करूं तू सांग. तू तू माये मोगान कितें दितले म्हाका खावपाक. लाडू करतले हांव मागीर आनी हे करतले कितें चपाती करतले चपाती करतले आनी भाजी करतले भाजी करतले आनी इतले सगळे खावपाक जातले का म्हाका. हा हाजी तुजो आशिर्वादूच खूब आमकां देवाच्या कृपेन तोच व्हडलो. हा देवाच्या कृपेन तोच आशिर्वाद आमकां व्हडलो. आनी तू पोटाक बरें खा आनी बेश्टी अशी खंय वचो नाका. तुका खबर आसा मागीर खंय आतां गाडयो बिडयो हे डिसेंबर म्हयनो मातसो बरो न्हू. गाडयो बिडयो ह्या म्हयन्यांनी भायले लोक बीन खूब येतात गोंयांत. बेश्टे तूं आतां रोडार बीन बेश्टी वचो नाका. सुशाकात बसोन राव. पासय मार हांगा मार झाडू मार हांगासर साफ सफाई कर बरी राव. मातशी साफ सफाई करता. आनी तुका घराक उदक घे उदक घे तुका नळ हा हय नळ घे. तेंगेरसून हाडटा ती उदीक नेबरागेरसून उदीक हाडटा दितात दिता मगे. ओके आनी तुका कितें कापेत बिपेत कितें जाय नाका नाका कापेत बिपेत काय नाका हे धापपाक नाका नाका कांयच नाका दिसता न्हू सगळें म्हणून. नाका उदक हाडून घे तुका उदक हाडवाचो. हे तुका कोणी नाका घालून नाका दिला. बाबा नाका हाडटा की दोन नाका नाका भरून. नाका नाका ओके हे आता पत्रे कोणी घातला आली तेणी घातलेले हाडून पॅक केलेले. जावं बरें बाबडे हे खंय कोण घर बांदता पळय तेंच्यांनी खंय तेजे पत्रे घालून मातशें धाकला खंय. ओके तरी हांव येता आसतना कॅपीत घेवन येता. बेश्टी अशी वयर उडोवया आमी. हा
नाका, बरें दिसना. बरें दिसाना. आमकां बरो आशीर्वाद दी तुजो. चल बरें करून येता आमी हा. अरे ते ड्रेसिंग करू. नाईस टू मीट यू. जाणार मरे. थँक्यू. थँक्यू सो मच. बरे ब्लेसिंग्स आमकां गावले आयज सगळ्यांक देवाच्या कृपेन. थँक्यू. बरी करू. चल गे बरें करू ना. बरें. येता. ओके गाईज, आयज आम्ही गेलेली कमला नाईक या काकीगेर आणि तुम्ही फाटल्या ब्लॉगान तिचे वर्स्ट क्रिटिकल सिच्युएशन पळयलेली आसा. तुमकां खरें सांगता, इन माय यूट्यूब जर्नी, सो प्रिवियस यूट्यूब जर्नी, हांवें इतले वर्स्ट केन्नाच कोणाक पळोवंक ना. कित्याक म्हणटा सांग तुमकां हांव, तेंगेर बाकीच्यांगेर तरी मातशें तरी घर आहलें, कितें तरी आसलें, पण ही सामकी अलग आसा. हांवें सगळ्यांक आमी इतल्या जाणांक हेल्प केल्लेली आसा आयज पर्यंत लोकांक, बट आमकां केन्नाच कोणी अशें म्हणूंक ना बाबा नाका रे, पुरो रे न्हू. आनी ही बाबडी फ्रॉम स्टार्ट टू बिगिनींग बाबा पुरो आपणाक आनी कांय नाका म्हणटा. कितें जाय तिका पूण नाका म्हणटा न्हू. म्हणटा बाबडी तुमचे कडेन आनी खंयचे पयशे आसतले तशें. बट येस, जाता तशें यू नो, की बाबडो कोण अनोखी मनीस हो आपणाक कितलो बाबडो मदत करून करतलो, खंयचे हाडटलो पयशे, तशे थोडे लोक आसता. बट आमची जी यूट्यूब फॅमिली आसा, थँक्यू सो मच मस्तीखोर गोवन्स टीम. तुम्ही आयज ते काकीक खूब हेल्प केलेली आसा. थँक्यू सो मच टू एरन अँड फॅमिली. बेस्ट काम केलें की तुम्ही आमच्या वांगडा विजीट केले तिका, पर्सनली तेजी सिच्युएशन पयली, तिका हेल्प केलो. वयस आयज हांव खूब हॅप्पी सारको. आनी गायज कितें आसा जाणां, सगळ्योच वस्तू युट्यूबाचेर न्हू दाखोवं शकना. नॉट एवरीथींग. ओके, सगळेच युट्यूबाचेर दाखोवं शकना. आयज काल लोक अशे आसा की ती बाबडे तिचे वर्स्ट कंडिशन पयला, तेजे वर्स्ट कंडिशनान लोक आसता गांजेडी, जे ओडपी आसता, जे पिओपी आसता, तेंकां कोणाची आवय ती जाणटी, खंयचे भुरगे ते, कोणाचे घर ते काय पडलेले आसना. तेंकां एकदां स्मेल लागल्या पुरो की थंय त्या घरान पयशे आहा म्हणून, ती जाणटी जावं, नेणटी जावं, भुरगीं जावं, कोणूय जावं, तसल्या मनशांक कतय फरक पडना तिका मारून तिचे पयशे भरपाक. सारकें मग सारकें. कितें म्हणूंक सोदता तूं? गायज हांव जाल्यार तुमकां कितें म्हणटा पळयात, इतल्या जाणांक आमी हेल्प केली, एटलिस्ट न्हू तेंच्या घराक वॉल्स तरी आसताले, पूण ही काकी जी आहा तिच्या घराक म्हणजे वॉल सुद्दां ना, फुल्ली ओपन आसा. सारकें वर्स्ट सिच्युएशन हे काकीचे आमी पळयल्लेले आसा. सारकें न्हू हांवें. सारखे अलग आहा सिच्युएशनान. खूब वर्सां पयलीं जेन्ना हांव ल्हान आसलो तेन्ना यू नो, पत्रे हें तें नॉट, म्हणजे त्या टायमार ते खूब एक्सपेन्सिव्ह कशे, आनी लोक थोडे यू नो कापेतींनी रावताले, आमी चुट्टांनी रावतालीं. सो तशें शेणाचें घर, जमनीक टायल्स ना, सगळें शेण बीण. सो हांवें ती लायफ पळयलेली आसा, हांवें जगलेली आसा लायफ, आनी कितली डिफिकल्टीज आसा एक बायल मनीस, यू नो, एक फिमेल तशा जाग्यार जगपाक. आनी ती तरी बाबडी जाणटी, यंग आसली अंकिता अशी, जाल्यार यू नो जग ताका रावोंक दिवचो नासलो, संवसार जगोंक दिवचो नासलो. दादले मनीस, भुरगे मनीस यू नो जगोंक दिवचे नासले. कितें ना कितें करतले आसले, त्रास करतले आसले. बट येस, ऑल थँक्स टू यू ऑल, यू नो, मस्तीखोर गोवन्स फॅमिली. आमची फॅमिली येदी व्हडली आसा की तेंचे न्हू हात खंयसून ना खंयसून पावतात हेल्प करपाक. आनी फिलींग ब्लेस्ड, फिलींग प्राऊड की यू नो तुमची असली फॅमिली आमकां गावलेली आसा म्हणून. थँक्यू वन्स अगेन गायज. आनी पयलीं आमी आयज सारके तिच्या घरान वचोन सारके स्टडी केले, खंय कितें स्विच आसा, खंय कितें आसा. सो नेक्स्ट टायम हांव चिंतता की तिका एक इंडक्शन, मागीर प्लेटी, सॉरी तेजे वयल्यो कायली, यू नो फ्राईंग पॅन एक्सेट्रा ती फूल सेट घेवन वयचो आनी दिवपाचो.
आनी एक इंडक्शन दिवपाचें, फॅन ना तिचे कडेन फॅन दिवपाचो. सध्या तिका आमी बाकीचे जे खावपाचे, जेवपाचे, रावपाचे, न्हेसपाचे सगळे दिल्लेले आसा आनी पयशांची खूब मदत केल्लेली आसा तेंकां आमी. म्हणटी बाबडी जाणटी न्हू, तिचे कडेन म्हणून तिका म्हणून ते कितें ना कितें खर्चाक आसतले, खंयची वखदांक आसतले आनी कितें आसतले सांगिना बाबडी काय, पूण तरी आसता न्हू. सो थंयसर बाबडे सायडीक कितें म्हणटा ते कोणाचे घराचें काम चालू आसा, त्या मनशान खंय पत्री हाडून खंय तेका मातशें धापला. सो तो मनीस जर म्हाजी ही व्हिडिओ पळयता की आमी येयल्या आनी व्हिडिओ पळयता, जाल्यार हांव त्या भावाक आमच्या थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता की ते जाणटेक तुमी राखतात म्हणून. ओके, जे सायडीचे लोक आहा ते राखतात, जावं ते कशेंय जावं कामान बिजी आसता पूण राखतात बाबडे. प्राऊड ऑफ यू. ओके, अशेंच लोकांक हेल्प करा, लोकांची मदत करा, लोकांक त्रास करू नका आनी जाणट्यांचे बाबा श्राप बरे न्हू, आशिर्वाद घेवचो तेंचो सदीच. ओके, सो आयज मेन म्हणटा पळय ते हांव तुमकां ह्या जर्नीन थ्रू आउट आयच्या ह्या व्लॉगान आमच्या जे तुम्ही पळयला, आमकां कोणी कोणी हेल्प केला पळय तेजी नांवां घेवंक सोदता हांव तुमकां. ओके, सो येस पळोवचें तुमी. आमची जी यूट्यूब फॅमिली आहा ती सगळ्यान व्हडली आसा आनी तितून थोडे अशे लोक आसा की फुडल्या मनशाक हेल्प करपाक फुडें सरता सदीत. तितूंतले पयलें नांव आसा वर्षा गावडे, वर्षा गांवकर, गौरेश गावडे, नीता, ट्रेवर फर्नांडीस जो मनीस आसा खबर आहा, ट्रेव, तेजे गुगल पेचेर TRE ट्रेव म्हणून आसा आनी फर्नांडीस. सो ट्रेवर आसूं शकता अशें मागता, पूण तो मनीस केन्नाच आपणाची आयडेंटिटी सांगिना. दीस पर्सन म्हाका एकदां उगड आसा तिणें म्हाका सांगलेली आपूण कॅन्सर पेशंट म्हणून आनी फायटींग विथ कॅन्सर म्हणून. सो हांव रिक्वेस्ट करता तुमकां सगळ्यांक की हे ट्रेवर भावाक म्हाज्या घे म्हणून बेसांव दिवचे आनी तेज्या खातीर प्रे करचे की देवान तेका बेगीन बरो केल्या पुरो म्हणून. ट्रेवर फर्नांडीस. ओके, मे गॉड ब्लेस यू ट्रेव म्हणून घातला. हांव जाणा की तो ट्रेवर म्हणून, बट स्टील. ओके, नॅशलन आनी निजिया ऑल द वे फ्रॉम UK. ओके, नॅशलन रॉड्रिगेस आनी निजिया रॉड्रिगेस यांच्या दोगांनी हेल्प केल्लेली आसा. थँक्यू सो मच. रोमानो फेरांव. ओके, दिनेश गावडे, मधुमिता कोनडकर, DJ लिन्सू थँक्यू सो मच. मधुमिता थँक्यू सो मच. कुशाल रोंदेकर थँक्यू सो मच. स्वप्नील नाईक थँक्यू सो मच. लेस्टर टावारीस थँक्यू सो मच. बिनी जस्टिना थँक्यू सो मच. एलॉयशियस, यादो हो भुरगो बाबडो तो एलॉयशियस, खूब धाकटो बाबडो, एज 21-22 इयर्स. तो गोंया सोडून भायर आसता बाबडो आनी ह्या एजीन, धाकट्या एजीचेर आमी मस्ती करताले. तो बाबडो लोकांची हेल्प करता. फाल्यांच्या ब्लॉगान पळया तुमी हांव तुमकां कितें म्हणूंक सोदता तें. आनी सगळ्यान स्वीटस्ट माय ब्रदर जूड ब्रो, थँक्यू सो मच जूड फॉर हेल्पिंग दीस काकी. आनी एकल्यान हेल्प केल्लेली आसा, तेजें नांव आसा फ्रिडा लोबो. ओके, व्हिडिओन नांव घेवंक पावूंक ना, बट फ्रिडा लोबो थँक्यू सो मच. हेणे आमकां पयलीं पासून खुबदां हेल्प केल्लेली आसा लोकांक हेल्प करपाक. थँक्यू सो मच फ्रिडा. मे गॉड ब्लेस यू आनी देवान तुका बरी भलायकी दिल्या बरो. गॉड ब्लेस यू न्हू. आनी कांयच मेन म्हणटा पळय ते कोणी म्हाजी व्हिडिओज पळयता, हांव जाणा भितन खूब लोक बऱ्या इंटेन्शनान पळयता आनी तितूंतले थोडे लोक आसा ते बॅड इंटेन्शनानूय पळयता. सो ती जाणटी बाबडी एकटी आहा म्हणून तिका हार्म करूं नाका. तिचे कडेन आतां पयशे आहा म्हणून तिचे कडेन पयशे चोरूंक वचो नाका. हे चोरून तुमी 10 दीस खातले पयशे, 2 दीस खातले, पूण तुमकां लायफ टायम सजा देवा कडल्यान गावतली. ओके, आनी म्हाका मेळत जाल्यार हांव बडयतलो धरून, इतली गॅरंटी. आनी गायज हे जी व्हिडिओ घातल्या राणटेची खबर आसा, काकीची, म्हाका एक अशा फॅमिलीन पासून मेसेज केली की तिचो एड्रेस दी. ओके, फेक आयडी, इंस्टाग्रामाचेर फेक आयडी केल्या म्हाका मेसेज केला तिचो एड्रेस दी, आपूण तिका हेल्प करूंक सोदता. ती खंय रावता, केदें आहा तेजें घर, केदें तेजें घर आहा म्हटल्यार हांव मातसो अलर्ट जालो. ओके, जो मनीस हेल्प करूंक सोदता न्हू तो तिजें घर केदें आहा काय विचारचो ना.
ती खंयच्या पॉश एरियेन रावता काय साद्या एरियेन रावता हें विचारचो ना. जो मनीस हेल्प करूंक सोदता म्हाज्या सारको आसा तो डायरेक्ट वयतलो आनी हेल्प करतलो आपणाक जाता तितली. 10 रुपयाची बिस्कीट जायना ती. आनी जो थग आसता, जो मनीस चोर आसता, जो फालतूर मनीस फटींग मनीस आसता, तेका घर केलें आहा तें व्हडलें आहा, मेन रोडार आहा, पॉश एजून आहा, हे तसल्या मनशाक जाय पडटा. सो असले स्कॅम थर्ड क्लास लोक म्हाजे व्हिडियोज पळयता जाल्यार गायज असली फत्तुगिरी आमचे कडेन करूं नाका. आमी तुमच्या असल्या लोकांक सारके धरपाक जाणा. ओके, सो प्लीज थंड राहा मातशें. आनी आज तूं कांयच उलयना म्हणून आयज तूं कितें तरी सांगूंक सोद गायज म्हणून कितें तरी सांग. सांगता. सो गायज हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदता, जशें की कमला काकीक कोणाची मदत नासलेली तेन्ना ती बाबडी कितें करताली सांग, नाल्ल एकट्या करून विकताली. हांव न्हू तुमकां एकूच रिक्वेस्ट करूंक सोदता, कोणूय जाणटी बी कितेंय समज विकता जाल्यार प्लीज तेंचे कडेन बार्गेनींग करूं नाका. मेन थिंग ती खंयच्या सिच्युएशन आसा ते आमकां खबर आसचें ना. थोडे बाबडे सारकी गरीब आसता, थोड्यांची सिच्युएशन वर्स्ट आसता, थोडे करता आपणाच्या घरान शीत आनी कडी खावपाक सारखे न्हवे जावं आनीक कितें अन्नाचे 2 गोटे खावपाक. सो कितें आहा जाणाय गायज, सगळ्यात कडेन न्हू बार्गेनींग केली म्हणून जायना. हर एक जाणटी जी मार्केटान बसता फ्रुट्सां फळां घेवन कितेंय घेवन भाजयो, तुमकां खबर आसा थोडे जाणटे कितें आसता म्हणटा बार्गेनींग बीन करिनात. बट ते जे बसतात तेज्या फाटल्यान एक व्हडली स्टोरी आसता. कोणाच्या घरान प्रॉब्लम आसता, कोणाचे भुरगे आवयक त्रास करता, बापायक त्रास करता, तसल्या कारणान ती बाबडी भायर वस्तू विकता, बारीक सारीक भाजयो विकता, पोट पळयता. तशीच ही आमची कमला नायक. ओके, सो वन्स अगेन थँक यू सो मच ईच अँड एवरीबडी, लॉट्स ऑफ लव अँड सपोर्ट. आणि तुमकां देवान खरेंच ब्लेसिंग्स दिल्या पुरो आनी ते जाणटेन तुमच्या खातीर ब्लेसिंग्स दिलात. ओके, बट स्टील गॉड ब्लेस यू ऑल. अ लास्ट मेसेज as usual, please ride slow, drive slow, use your helmet, use your seat belts because December is coming closer आणि तुमकां खबर आहा एक्सिडंट जावन कितले भुरगे मेले पळय ते. सो ऑल द बेस्ट इन लाईफ अँड थँक यू सो मच. आणि चॅनलाक लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. हांव मेळटा तुमकां नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टिल देन टाटा, गुड नाईट आणि बाय बाय. सबस्क्राईब करात आमच्या चॅनलाक गायज. तुम्ही आमच्या चॅनलाक सबस्क्राईब करिना. सकाळपराय तुमकां करा. एक खरें सांगता गायज, कितें आसा जाणाय थोड्या लोकांक न्हू आमी हेल्प बी करता ते खूब बोरिंग दिसता सारखे न्हवे. कितें म्हणटाय तेंकां बोरिंग दिसता पण हमको जो सुकून की झॅम आती है अरे रे. बाय बाय. सबस्क्राईब करात.